मालभाट मडगांवां भौशीक रस्त्यार बेकायदेशीर क्लबासारकी बांदावळ बांदून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्याचो आरोप काँग्रेस पक्षान पीडब्ल्यूडी मंत्री तशेंच मडगांव पालिकेचेर केला। ब्लॅक स्पॉट ब्युटिफिकेशनाच्या नावान पालिकेन अशे बेकायदेशीर बांदावळ केल्या म्हण सावियो कुतिनो उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बेस्ट म्युनिसिपालिटी जर काम करता कितें म्हणत न्ही हे आता क्लब हाऊस काय कितें ते खबर ना काय ते पेंडल पळय फाटल्या दिसांनी घाल्ले तसलेच हे कितें स्कॅम काय म्हणून खबर ना। हो पब्लीक पैसो म्युनिसिपालिटी बांदता तो पब्लीक पैशाचेर बांदता आणि हे कितें बांदलां हातून भितर ट्रान्सफॉर्मर आसा, बियरीचे कॅन आसा आणि जर रातचो हांगा केन्नाय कोणी टर्र जावन ते ट्रान्सफॉर्मरा वँग मारला समजा वयर वचपाचो। आमच्या गावांनी ट्रान्सफॉर्मर आसता का होयडुळे कितें तरी गेट केला कोणे भितर वचपा जायना म्हणून तूं लोकां भितर वच म्हणटा मरे हांगा हे चल्लां कितें हेच ते डेव्हलपमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंटाचो होच तो प्रोग्रेस उजो पेटयता भितर शेगडी आसा बारकेले इल्लेशे फ्रीज आसा। अरे बाबा कितें बरे बाण आनी दी मडगांवकारा हे कितें आमकां तेन्ना नदरे मुखार आयले तेन्ना हांवें इन्क्वायरी केली म्युनिसिपालिटीन आनी अशें दिसून कळोन आयलें आमकां की हें स्वता म्युनिसिपालिटीन बांदलां रोडार। एक वाटेन हायकोर्टाचे ऑर्डर्स कंप्लाय करपाक सगळे कडेन इन्स्पेक्शन चलता, कोण रोडार आहा कोण तांकां नोटीस बी धाडटा आनी हांगा म्युनिसिपालिटी स्वता रोडार बांदता। काय बरें सामकें अजापाच्यान ओन म्युनिसिपल फंडाक आनी टायटल कितें फायलीचें ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट कळना फायलीचेर आसा ही फायल ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट समजलें आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉटा अंडर हो एक क्लब कितें तरी केला। हांगा सगळे भाशेचे एक्टिविटीज चलता। आमकां कितल्या हांगाच्या लोकांनी कंप्लेन सुद्दां केल्ले आहा रातची हिंगा कितें चलता म्हणून। आतां तुमी ह्या बिल्डिंग्स पळयात, हे बिल्डिंग्स जितले फाटी आहा ते भाशेन तुका कळून येता हांगा 10 मिटराचो रोड आसा आनी त्या प्रमाणे लोक ह्या बिल्डरांनी कोण जे घर काडला ताणें फाटल्यान गेल्ले आहा आनी हो डायरेक्ट रोडाचेर इन द नेम ऑफ ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट वीथ पब्लीक मनी। हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहा हें करपाक आनी हेजे चावी कोणाक आसा तेवूय पळोवपा जाय। हे ब्युटिफिकेशनाक कितले खर्च केला म्युनिसिपालिटीन? हे दिसून येता तशें एक 2-3 लाख पण जातलेच, तेज्या कमी आसपाना। क्लब हाऊस येता क्लब हाऊस जालें न्ही, कदेल आसा, सोफा आसा, प्रोजेक्टर आसा, लायट सुद्दां टॅप केल्ले आहाय पळय इलिगली लायट टॅप केल्ले आहा पळय हातूंतल्यान एक्सटेंशन बोर्ड आसा आनी पळय समजलें बियरा कॅन दिसती पडटा, खुर्च्यो दिसती पडटा, फ्रीज आसा, वॉटर कूलर आहा सगळें।